आमच्या शाळेच्यो आमच्या शाळेविषयी ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा त्यो जर तुमी ना अपडेट केले जाल्यार आमी आंदोलन करतले आनी निदर्शनाक बसतले अशें म्हणून सांगलेले. पण सरकारान आमच्या म्हणण्याक मान दिलो, आमच्या पालकांक सगळ्यांक मान दिलो आनी आमच्यो ज्यो सुण्यो आसल्यो त्यो जवळ जवळ 50% 15 दिसांच्या भितर मान्य केले आसा. आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो पुर्तता केल्ली आसा 50% की आमकां तुर्त शिक्षक तेंच्यांनी धाडलेले आसा, हेडमास्टर धाडलेले आसा. ते आयज आमकां सगळे धाडलेले आसा. हेडमास्टर आनी टिचर्स जे आमकां कमी आसले ते धाडलेले आसा. प्लस तुमचे बिल्डिंगेचें काम आमी हातीन घेतले अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. ताका लागून आमी हें जें आंदोलन करपाचें थारायल्लें, हें जें रस्ता रोको आंदोलन जें करपाचें थारायल्लें, जें निदर्शनाक बसपाचें थारायल्लें तें आमी सद्या स्थगीत दवरलां. गेल्या निवडणुके पयलीं फावंडेशन स्टोन घातलो, वर्सां जायत आयल्या, त्याच्या नंतर कांय हालचाल ना. 8वीचो वर्ग जालो, हायस्कुलाचो दर्जो आमकां 10वी पर्यंतचो मेळ्ळो. जून म्हयन्यान रिटर्न आमकां तशी ऑर्डर आयली डिपार्टमेंटाची आनी जे शिक्षक जाय आसले ते नासले आमचे कडेन. एकूय सब्जेक्ट टिचर 8वीच्या वर्गाक नासल्या कारणान आमकां मागीर हे सगळें मेळून एकंदरीत शाळेची स्थिती धोकादायक आसा. खंयच्याय टायमार कितें एकाद्रो सुद्दां स्लॅब जर कोसळत जाल्यार दुर्घटना घडूं शकता. म्हणून तातडीचें हे म्हणून आमकां एक उपाय म्हणून एक सरकाराक निवेदन दिवचें पडलें. अशें पळोवपाक गेल्यार कोणीच दखल घेतलेली नासली. शेवटच्या 30 तारीख आमी मुदत दिल्ली तो पर्यंत कोणें शिक्षण खात्यान कांय दखल भितरल्या भितर घेतलेली आसात, पूण आमकां कांय कळोवंकूच ना. जें आमी निवेदन दिल्लें PTAन आमकां कांयच तांच्यांनी शेवट पर्यंत कळयलें ना. म्हणून आमी आमदारा कडेन गेले, कारण आमदारान मुख्यमंत्र्या कडेन आमकां भेट घडोवन हाडली आनी आमदार खरोच कौतुकाक पात्र आसा. ताणें सगळ्यो फुडल्यो हालचाली केल्यो. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें शेवट की डिसेंबर पर्यंत तुमच्यो उरलेल्यो मागण्यो आपूण मान्य करता. तर अशे तरेन आमच्यो मागण्यो ताच्या मदीं एक डायरेक्टरान आनीक कितले हें केलें. आमच्या डायरेक्टरान सुद्दां कशें वागपाक जाय PTA कडेन. डायरेक्टरान म्हाका फोन करपाक सांगलो, आपणाक ADIन हांगा मॅसेज केलो, नंबर दिलो आनी आपणाक फोन करपाक सांगलो. फोन केलो जाल्यार म्हाका म्हणलो, अरे दोन तुमी आमकां धमकी दिल्या खंय म्हणलो रस्त्यार येतले म्हणून. तर रस्त्यार दिसशात जाल्यार म्हणलो आपूण तुमचें कांयच काम करचो ना आनी शाळा बंद पडल्यार जाता, ह्या शब्दान म्हजे कडेन उलयलें. हांवें म्हणलें सर तुमी तेंच करपाक बसल्या, सरकारी शाळा बंद करपाकूच तुमी बसल्या जाल्यार बंद करा, फुडें कितें करपाचें आमी पळयता. आमी म्हटलें CMची अपॉयंटमेंट घेतल्या, तर CMाक सांग आपणें अशें सांगलां तें सांग. इतकी उर्मट भाशा तो डायरेक्टर उलयलो. हें खंय तरी तेणी बाबा सरकारी शाळेचे पालक शिक्षक संघांका खंय तरी मात तरी आदारान ताणें उलोवंक. तुज्या कडेन काम जायना, उलोवपाची भाशा तरी सौम्य आसपाक जाय. हें खंय तरी ताणें लक्ष दिवचें. आतां रिटायरमेंटाकूय आयला तो, पूण एक वता वता पालकांचें बरेपण घेवन वचचें अशी आमची अपेक्षा आसा.